नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. सरकार दरेक मुद्द्याचेर संसदेत चर्चा करपाक तयार आसा. लिपोवपा भशेन सरकारा कडेन कांयच ना अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी स्पश्ट केलें. विरोधी वांगड्यांचे चर्चेक तयारी आसत जाल्यार तांणी आयज दनपार मेरेन अध्यक्षांक कडेन पत्र दिवचें. ते उपरांत सभाघरांत चर्चा करून फाल्यां दनपारां 3 वरां मेरेन दरेक मुद्द्याचेर जाप दितलो अशें मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. अधिवेशन सुरू जायत सावन आपूण नेमान संसदेंत हाजीर आसता. सभाघरांत विरोधक कामकाज चलोवपाक दिनात अशी टिकाय तांणी केली. संसदीय कामकाजा खातीर सभाघराचे नेम आसा आनी ताका पाळो दिवप गरजेचें अशें सांगून विरोधी वांगड्यांकूच चर्चा नाका असो आरोप मंत्री शाह हांणी केलो. संसदे भायर खबराकारां कडेन ते उलयताले. लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं. चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा. जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए. पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया. मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते. अब जनता तय करे कौन भाग रहा है. आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे. 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं. मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा. सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं. नीट पेपर फुटी आंदोलना मजगती आंदोलक विद्यार्थ्याआड कथीत पुलीस कारवायेचो मुद्दो घेवन विरोधकांनी सभाघरांत बोवाळ केलो. ताका लागून लोकसभा आनी राज्यसभा दोनूय सभाघरांचें कामकाज 2 फावटी तहकूब करचें पडलें. लोकसभेचें कामकाज दनपारां 11 वरांचेर सुरू जातकच विरोधकांनी घोशणाबाजी करून कामकाजांत आडखळ हाडपाचो यत्न केलो. ह्या वेळार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी सभाघराचें कामकाज सुरळीत चलोवपा खातीर आवाहन केलें. मतभेद आसूंक शकता, धोरणां आनी विचारां मदीं फरक आसूं येता, मात संसदेची प्रतिश्ठा तिगोवन दवरूंक जाय अशें ओम बिर्ला हांणी सांगलें. सदन चलते हुए देखना चाहता है. देश के लोगों का मत है कि नीतियों विचारों में मतभेद हो, गंभीर मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन ये विचारों में अभिव्यक्त होना चाहिए. और इसलिए समय समय में मैंने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की, विचार विमर्श किया, व्यक्तिगत भी की, सामूहिक भी की. मेरा आज फिर आपसे आग्रह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और विश्व स्तर पर भारत के युवाओं ने शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उद्यमिता, कई क्षेत्रों के अंदर विशेष पहचान बनाई है. देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों पर चर्चा हो. लोकसभेत विरोधकांचो बोवाळ सुरूच उरिल्ल्या कारणान दनपारां 3 वरां उपरांत कामकाज परतून सुरू जालें. विरोधकांच्या बोवाळांतच सभापती ओम बिर्ला हांणी कामकाजाक सुरवात केली. मात विरोधकांचो बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान सभाघराचें कामकाज फाल्यां 11 वरां मेरेन सभापती ओम बिर्ला हांणी तहकूब केलें. मजगतीं राज्यसभेंत लेगीत सीपीएम खासदार जॉन ब्रिटस हांचे विशीं केल्ल्या कथीत अपमानकारक विधाना वेल्यान सभाघरांत बोवाळ जालो. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी आक्षेपार विधान आसल्यार सभापतींनी संबंदीत वांगड्यांक आपल्या दालनांत आपोवन प्रकरण आयकून घेवचें अशी सुचोवणी केली. मात बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान अध्यक्षांनी कामकाज तहकूब केलें. आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांच्या ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लीक माय लायफ माय स्ट्रगल ह्या आत्मचरित्राचें विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं जालें. नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनांत ही कार्यावळ आयोजीत केली. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रामनाथ कोविंद हांच्या कार्यकर्तृत्वाची तोखणाय केली. तांचें आत्मचरित्र म्हळ्यार फकत जिविताची काणी न्हय, जाल्यार भारतीय लोकशायेच्यो यादी आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें.
मैंने उनके जीवन को जितना समझा है, उनकी कार्यक्षमताओं को जितना जाना है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि श्री रामनाथ कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी अपने आप में भारतीय लोकतंत्र और भारतीय समाज के लिए एक धरोहर बनेगी। हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा। ब्रिक्स कार्यकारी गटाच्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नव उपक्रम विषयावेली 8वी बसका गोंयांत वारकांत आयोजित केली। भारताकडे नशिल्ल्या ब्रिक्स यजमानपदाच्या काळात केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अंतर्गत ही बसका आयोजित केल्या। हे बसकेत सेंटर फॉर मरीन लिव्हिंग डॉ. R.L. महेश कुमार, एट्रिया विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. माधवन नायर, NCPOR चे संचालक डॉ. थंबन मेलोथ आणि राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. R.S. कंकरा हे हजर आशिल्ले। आपल्या येवकाराच्या उलोवपांत डॉ. थंबन मेलोथ हांणी ह्या बसकेचे महत्व स्पष्ट केले। 10 देशांचे प्रतिनिधी ह्या बसकेंत वांटेकार जाल्यात। Two important oceanographic institutions. One is National Institute of Ocean Oceanography, NAO, Goa, and also this NCPOR, where they are hosting this event now. So that's NCPOR is a research institution under the Ministry of Earth Sciences. Both are doing extremely good job, excellent job for understanding ocean dynamics, ocean science, ocean technology, developing ocean technology, etc. So Goa is the right place to have this meeting. See, many BRICS countries have oceans in common, so there are a lot of commonality between all the BRICS countries in understanding the ocean services, the importance of ocean services, and vast potential of blue economy. So my suggestion is that India should really work closely with the other BRICS countries to bring out the blue economy initiatives in this country. And I understand from Dr. Tamban is that they already have a lot of working groups working mostly on ocean as well as for polar science. So they are working very closely with other BRICS countries. So it's a really good platform, excellent platform for have a mutual collaboration with among the BRICS countries and bring out good science out of it. मुक्त गोयचे पहिले मुखेलमंत्री गोंयचे भाग्यविधाता सर्गेस्त दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर हांची पुण्यतिथी आयज पुराय गोंयभरात व्हडा श्रद्धेन आणि भक्तिभावान मनयतात। त्या निमतान राज्यभरात वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन केला। मुखेल सरकारी कार्यावळ पोरन्या सचिवालया लागसार आशिल्ल्या भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुतळ्या लागीं आयोजीत केल्ली। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भाऊसाहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याक फुलांचो हार घालून गोंयकारांच्या वतीन तांकां आर्गां ओंपलीं। उपरांत केल्ल्या संबोधनांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांचे गोंया खातीरचें योगदान मोलादीक आसा अशें सांगलें। मिरामार दर्यादेगेर आशिल्ल्या भाऊसाहेब समाधीचें काम फुडल्या वर्सा पयलीं पुराय करतले अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें। ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, मुखेल सचिव डॉ. कांदावेलू आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। गोंयचे पहिले मुख्यमंत्री हांची आज पुण्यतिथी आनी ती पुण्यतिथी मनोवपा खातीर, पुण्यतिथी तांकां आदरांजली दिवपा खातीर तांच्या पूर्णकृती पुतळ्याचेर हांव म्हज्या सयत MGPचे लिडर आनी आमचे पावर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर, तांचे घरचे नातू हांगासर आयिल्ले आसात। हांव गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांकां आदरांजली ओंपता आनी सातत्यान दर वर्सा तांच्या जयंतीक आनी पुण्यतिथीच्या निमित्तान आमी भाऊसाहेबांच्या स्मृतीक याद करता। तांच्यांनी गोंया खातीर केल्लें काम हें सदोदीत आमच्या स्मरणांत उरचें। विशेष करून भुरग्यांक मोठ्या प्रमाणात तांच्या समाधी स्थळाचेर, पुतळ्या स्थळाचेर आमी हाडटा इतक्याच खातीर कारण सगळ्या भुरग्यांक भाऊंच्योय स्मृती तांकां सदोदीत याद उरच्यो, याद भावनेंतल्यान आयच्या दिसा परत एकदां गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव तांकां आदरांजली दिता आनी तांच्यांनी केल्लें काम हें सदोदीत आमच्या स्मरणांत उरतलें।
इको क्लब एन्व्हायरमेंटल सोसायटी आणि लोकभवन दोनापावल हांच्या जोडपालवान प्लास्टिक फ्री भारत ही कार्यावळ चालीक लावपा खातीर सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ कांदावेंदी वेणुगोपाल आणि गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांची भेट घेवन चर्चा केली. ह्या वेळार अरुणा कांदावेंदी हजर आशिल्ले. ह्या कार्याविशीं डॉ वेणुगोपाल हांणी अदीक माहिती दिली. प्लास्टिक फ्री भारत ही मोहीम चालीक लावपा खातीर इको क्लब सोसायटी वावुरतली अशें ह्या वेळार कांदावेंदी वेणुगोपाल हांणी सांगलें. इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.